साम पावलान रोमांगरां बरयल्या पत्रांतले वाचप. पूण आतां नियमशास्त्राविने देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हूण उगडापे जालां. नियमशास्त्राच्या आनी प्रवाद्यांच्या उतरांची हाका साक्ष आसा. हे नितीवंतपण भावार्था मारिफात मनशाक लाभता. जेजू क्रिस्तांतय भावार्थ दवरलेल्या सक्तांकी कसलोच भेद नासतना देव ते फावो करता. कित्याक सकडी फाताक आदारलेले आनी देवाचे महिमेंत वांटेले जावचे भाग होगडायलेलेच आसले. तरी पूण देवाचे कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मारिफात मेळटा ते सोडवणे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता. ताच्या रक्ताचे वारवणे मारिफात ताचेर भावार्थ दवरतेल्यांच्या पातकांच्या फारीकपणाची वेदी करून देवान ताका सभेमुखार उबो केला. आदल्या काळार मनशांक शिक्षा लायनासतना देवान तांची पातकां सोसून वेली. पूण ह्या काळार आपूण नितीवंत म्हूण आनी क्रिस्तांतय विश्वास दवरलेल्यांक आपूण नितीवंत करता म्हूण आतां तो दाखयता. तशें जाल्यार आमची भाडाय खंय उरली? भाडायेक जागोच ना, खंयच्या कारणाक लागून ना? मनीस नियमशास्त्र पाळटा देखून काय? न्हय, बगार तो सतमंता देखून. कित्याक नियमशास्त्र फरमायता ते केल्ले वरवीं न्हय, बगार भावार्था वरवींच मनीस नितीवंत जाता देखून. देव जुदेवांचो मात्र देव म्हणवे. जुदेव न्हय आसलेल्यांचोय तो देव न्हय? वय, तो हेर जातींचोय देव. कित्याक देव एकलोच सुनात जाल्या तांकां तांच्या भावार्थाक लागून तो नितीवंत करता. सुनात जावना तांकांय तांच्या भावार्था मारिफात तो नितीवंत करता. देवाचे उतार हे. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. हाय तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी जिविशी मारिल्ल्या प्रवाद्याचे फोंड तुमी बांदतात. अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्ले तुमकां पुरते मानता म्हूण तुमी रुजवात दितात. कित्याक तांणी तांकां जिविशी मारले आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. हे पासोतच देवाचे सानवायेन अशें सांगिल्लें आसा. हांवें धाडिल्ल्या प्रवाद्या आनी धर्मदुतां मदल्या थोड्यांक ते जिविशी मारताले आनी धग दिताले. संवसाराचे रचनेतावन व्हरायिल्ले सर्व प्रवाद्यांचे रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्तातावन वेदी आनी पवित्र स्थानामध्ये जिविशी मारिल्ल्या जाकारेच्या रक्तापर्यान हे संततेचेर बेसताले. सतच हांव तुमकां सांगता, त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जायचंय पडटाले. हाय तुमकां शास्त्रांनो, जानवायाच्या घराची सावी तुमी काडून दवरल्या. तुमी जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितेल्यांक तुमी सोडले ना. जेजू थंय थावन भायर सरून वेतास शास्त्री आनी फारिसेव ताचेर कठीण विरोध जाले. साबार संगती विशांत ताका उपराटी सवालां घालून ताच्याच उलोवण्यांत ताका समजावन घालूंक कांयपुनी मेळटा की म्हूण ते पास मांडून आसले. देवाचे उतार हे.